आम्ही आयज 2 महिने 13 दीस जाले मांगूर कंटेनमेंट झोनांतल्यान 4 दीस जाले आमकां एक रिलॅक्सेशन दिला म्हणून हांव थँक्यू म्हणटा आमचे CM मागीर थँक्यू आमचे कलेक्टर्स डेप्युटी कलेक्टर्स आमचो बाब ऑपोजिशन लिडर दिगंबर कामतजी बाकीचे आमचे जी गव्हर्मेंटाची जी मशिनरीज आसा तेमी आमकां हेल्प केले बरे पैमाणे तेमी साथ दिलो पूण आयज जे आमकां त्रास जाल्ले आसलेले आनी जाता तें हांव तुमचे सांगूं सोदता की आमकां जी आमी मागणी केल्ली तेजे बद्दल आमकां गव्हर्मेंटान वांगड दिवपा जाय जी आमी 3 म्हयन्याची इलेक्ट्रिसिटी बिलाची वेव आवट तांकां हें कर म्हणून सांगलेलें आमकां बील माफ कर म्हणून सांगलां उदकाची आमकां 3 म्हयन्याची आमी वेव आवट कर म्हणून सांगलां बिलाचें तशेंच आमी जी आमचे लेबर्स तुमी जाणा आसतले की मांगरान मॅक्सिमम लेबर्स आसात लेबरांक लागून जे 6,000 गव्हर्मेंटा तर्फेन तांकां दिवपाचें केल्लें आसलें आजून एक मनशा कडेन पावूना तेजे बद्दल मातशें लक्ष घालची गव्हर्मेंटान आनी फास्ट तांकां दिवपाचें अशें आमी हें करता आमी ते लिस्ट आवट करपा लागला जे भाशेन आमकां कलेक्टरान सांगलेलें आमचे ऑपोजिशन लिडरान सांगलेलें की तुमी तें एक लिस्ट अशें करात जे जे लेबर्स आसा ते तांकांय आमी सांगलेलें आसा तुमी चेकआउट जाल्लें आहा डॉक्टरांनी चेकआउट केल्लें आसा की टोटल आतां तशें येना की आजून आमची कांय पॉझिटिव्ह थंय मेळना पूण आनी त्रास करपाक सोदपा जायना आनी हितून बाकीची जी आमची डॉक्टर जे सर्टिफाय करतात आनी तांकां जे सर्टिफिकेट दितात हांव ते आमचे डेप्युटी कलेक्टराक थँक्यू म्हणटा की तेमीन कशें करून दिवपा लागलेलें आहा पयर तेमीन दिल्ली एक दीस गॅप दिलो आयज परतून दिलें तेमी जाय जाल्यार आमकां सांगा म्हणून सांगलां आपूण तें क्लियर करता म्हणून सांगलां तशेंच हांव म्हणटा आमकां मातशें वांगड दिवपा जाय गव्हर्मेंटाची मशिनरी जी आमचे डेप्युटी कलेक्टर जावं कलेक्टर जावं बाकीचे आमचे जे ऑथॉरिटीज आसात तेंचे लागीं मागता की हे जी आमची जी मागणी आमी दवरलेली आसलेली गव्हर्मेंटा कडेन हें तेमी सांगलेली की आमकां पूर्ण करता म्हणून आमी तांकां थँक्यू म्हणलें आनी आमी हेजेर क्वेश्चनाचेर बसूंक ना तांकां तेमी जर आस्वासन दिलें आनी ते भाशेन तेमीनूय क्लियर केलें